तुजो मोग करता सोमिया, तुका अर्गां दिता दनिया. तुजो मोग करता तुका अर्गां दिता, मोजो सोमी म्हूण मानून घेता. तुजो मोग करता तुका अर्गां दिता, मोजो सोमी म्हूण मानून घेता. मोज्या सोमिया मोज्या देवा, मोज्या सोमिया मोज्या देवा. मोज्या सोमिया मोज्या देवा, मोज्या सोमिया मोज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन हांव करता सोमिया, सर पडून वंदिता दनिया. आराधन हांव करता सर पडून वंदिता, मोजो सोमी म्हूण मानून घेता. आराधन हांव करता सर पडून वंदिता, मोजो सोमी म्हूण मानून घेता. मोज्या सोमिया मोज्या देवा, मोज्या सोमिया मोज्या देवा. मोज्या सोमिया मोज्या देवा, मोज्या सोमिया मोज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. सोमी आमचो अर्थ मोगता, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हे उतरां साम तोमासाची. तोमास दुबावांत हे उतरां उसारले पयले जाल्यार उपरांत तो म्हणा लागलो, हांव तुका पाती येता. तूंच म्हजो सोमी, तूं म्हाका जाय. तूंच म्हजो देव. आज त्याच देवा मुखार आमी आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. त्या देवाक आमी आराधन करता. त्या देवा सांगात एक सांजची हो आमी पत्र ऐकता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. तुजी स्तुती गाता सोमिया, तुका महिमा दिता दनिया. तुजी स्तुती गाता तुका महिमा दिता, मोजो सोमी म्हूण मानून घेता. तुजी स्तुती गाता तुका महिमा दिता, मोजो सोमी म्हूण मानून घेता. मोज्या सोमिया मोज्या देवा, मोज्या सोमिया मोज्या देवा. मोज्या सोमिया मोज्या देवा, मोज्या सोमिया मोज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया
आराधन आम्ही तुका करता स्वामी हांव तुका सरपडून वंदन करता स्वामी तोच म्हजो वर्तनी तोच म्हजो काकुळदार तोच म्हजो सोडवंता कृपेच्या देण्याने तूं आमकां भरलाय स्वामी तुज्या वर्त्या जिवितांत आमकां वाटेली जावंक तुवें नेमलाय स्वामी पुना जॉन जेजो तोच आमचो स्वामी तूं आमकां जाय स्वामी म्हज्या देवा म्हज्या स्वाम्या म्हाका सदांच तूं जाय तुज्या वर्त्या जिवनांत वाटेली जावंक ह्या जाग्याक आयला तर ह्या आराधनांत भागीदार जाल्या तर संपतरान स्वाम्याच्या वर्त्या बडबगो तूं आमकां आदार दिता हालेलुया 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 सोम्या समोर आमी आसा आमचे जीवन तर सोम्या सांगात एक जावन जियेत आसतना त्या वस्तू मापान आमी जिवीत जोडूंक शकता जिवीत जोडचे म्हळ्यार संवसाराचे न्ही सोम्याचे सर्गराजाचे सोम्या आज आमकां तुजे मुखार रावोंक तुजे मुखार बसोंक तुजे मुखार दिमेर पडोंक तुजे मुखार आमचे आजारपण आसा करूंक तूं आमकां आदार दिल्ल्या खातीर आमी तुका आभार मानता आमची कळसां मना एक करया आमचे तकले बागोवन सोम्या मुखार आमी नमस्कार करूंक आमी सदांच तयार जावया आमचें समर्पण करया सोम्याक वंदन करुया सगळे आमी बसया मोगाच्यान सोमी आपलें जीवन आमच्या खातीर संपूर्ण तरान दिवंक तयार आसा आनी तें संपूर्ण दिता आसतना आमी सोम्या थंय एक जावच्याक ताणें आमकां आपण दिलां आनी तो म्हणटा हांव जावन आसा जिविताचो उंडो आनी तो जिविताचो उंडो सोमी आमकां सदांच तयार आसा मेळोवंक ह्या उड्या मारिपाक तो आमकां मेळटा मिसच्या बलिदानांत त्या खाणापार मारिपाक आमकां तो मेळटा हर एका वेळा तेच्या कृपेच्या वर्त्या देण्यानी तो आमकां मेळटा हर एक घडये म्हणल्यार बरी कशें सिसांक पुना जिवन जालो थंय 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 तो मेळटालो गे त्याच प्रमाणे तो आमकां हर एका जाग्यार मेळटा आमी ताका पळोवंक अत्रकल्या तर आमचे हर एका खारी आनी ताचे मेतेरपण आमकां पळोवंक मेळटा आमच्या जिवनांत ताचें आजरपण आमकां हर एक घडये पळोवंक मेळटा तें आमच्या वयर आसा आमी ताका खंयच्या तरान देखता आमच्या बऱ्यान भलायकेन आमच्या पिडेन आमच्या कश्टान आमच्या सुखान आमच्या संतोषान आमच्या दुखान हर एक घडये तो वांटेली जाता आनी हे ताचें आजरपण आमी देखता आसतना सोम्यान म्हणली ती उतरां ताच्या सिसांक हांव तो भियोवची गरज ना आज तेच आश्वासन तो आमकां दिता जांग बरो आमी आकला सोन धांवता खंय खंय जांग बरो आमी तडबडी देवा विरोध वेसन म्हणटा हाका कित्याक देवान बरें करूं ना जांग बरो एक नास्तीक म्हणटा म्हाका देवा थंय पातयेणीन ना असो अर्थ तितलोच आमकां सोंसणेक आयना नास्तिकाक देव कोण म्हण कळीत आसा पूण सोंसणेकायेन देवा कडेन मागोवन देवान दिवचे ते अर्दे की प्रतिफळ भोगूंक ताका कळीत ना त्या देखून तो म्हणटा देर इज नो गॉड आय डोंट बिलीव इन गॉड ताणें गॉड देव म्हणलेंच ताका देवाचें अस्तित्व कळीत आसा म्हण आमकां कळीत जाता तुका आनी म्हाका हो सोमी आज ताचें आजारपण दिता तर असो अर्थ इतलोच आमच्या संगत तो सदांच जियेता आमकां तसो आदार दिता आमी मात्र कितें करता म्हळ्यार थोडे बडी आमी ताचे सांगात आसता थोडे बडी आमी ताका सोण वेता थोडे बडी आमकां ताची गरज म्हण बघना थोडे बडी आमकां गरज आसल्यार आमकां नानांत तरांचे दुसरो वाटो मोती घेतात त्या वाट्याने आमी धांवता आमकां एकलोच क्रिस्त एकलोच स्वामी एकच देव म्हणलें बघप आमचें थंय आसा जाल्यार खंडीत जावन आमी हर एक घडये त्याचे तूं सांगात आसतल्या सोम्या जें कितें तूं तुज्या सिसा सांगात उलयलोय जें कितें तूं मेरी मगदलेना सांगात उलयलोय हेरा मरिया सांगाता तूं उलयलोय आनी तें जाल्यार स्त्रिये सांगाता तूं उलयलोय
हे सगळे आमच्या जिवनांत आमी भोगोंक पावक. जो हांव आप्त इश्ट जेजूचो खुर्सा मळी तो रावो न्हू. जेजूचे सगळे कश्ट ताणें सोंसले. कडवळ्याक बाली मारतना तेन्ना देवचे रगत आनी उदक पळोवन ताका कळीस जालें निजाकी हो देवाचो पूत. आनी त्याच वरी जेजून आपल्या आवयक जुवांक दिता आसतना जुवान तिका बऱ्या तरान घेतलें, आपल्या घरा व्हरून गेलो, तिची देखभाल केली, बऱ्या तरान तिका सांबाळलें. तोच जुवांव खुर्सा मळी रावुल्लो थंय रावन जेजू सांगता सांगात दिल्लो. उपरांत आपल्या जिवनांत जेजू सांगता पयलें तो त्या निमाण्या जेवणा वेळार आनी तेच्या पयलें कसो आसलो म्हणल्या विशयांत तो चिंता. सोम्याक लागीं जावन आसलो, सोम्याच्या काळजाक लागोन म्हणल्या बरी ताची तकली दोवन तो विशय घेतालो. आनी त्या देखून सोम्या सांगता ताचें आजारपण आसलें देखून त्या खुर्सा लागीं सयत तो जुवांव आजार आसोन धैर्यान सोम्याच्या कश्टांक साक्ष जाता. हें ताचे जिवनांत दीस वेता बरयलें धैर्य. कशें सोम्या सांगता ताचें सांगातपण घटायचें जालें, ताचो संबंद गुणाय असो जालो. त्या प्रमाणे तो खुर्सा मळी सोम्या सांगता रावोंक शकलो. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आज आमी त्या सोम्या सांगता कितल्या घटायेन रावंक शकल्या. आमी एकल्यांनी आमच्या खोशेदाक एक सवाल उडयचो. कितले घटाय आसा आमच्या थंय, कितले ते जेजू खातीर आमी सॅक्रिफायस करूंक तयार आसा, कितले जेजू खातीर आमी सोंसणीकायेन जिवोंक तयार आसा, कितले जेजू खातीर आमी विदेज जावंक तयार आसा, कितले जेजू खातीर आमी कोणी कितेंय अपमान केल्यार, कोणें कितेंय गाळी घाल्यार, कोणें कितेंय सांगल्यार आमी ते सगळी सोंसून जिवोंक तयार आसा. तसलें जिवन जियेलो जावन आसा जुवांव. त्या देखून धैर्यान तो रावलो. उरले सीस पुरा धांवले. तो मात्र कितेंय जावं दी, हांव म्हज्या सोम्या सांगता आसता, तें ताचें धैर्य. उपरांत तो माटतेर मरोंक कारण जालें तेंच धैर्य. सोम्याचें खुर्साचें मरण पळयल्लो तो आपल्या जिवितांत खंयचेय जिन्साचें मरण मरोंक तो तयार जाता. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आमचें जिवन सोम्या समर्पीत करया. आमच्या जिवनांत घटाय मेळोवन दी. आमच्या जिवनांत पवित्रता येवं दी. आमच्या जिवनांत चड आनी चड मापान सोम्याचेंच वर्तें भोगप आमकां येवं दी. जें कितें ह्या संवसारी लौकीक वस्तूंच्या फाटल्यान मेतेर जावन आमचें जिवन आमी उगडून घेतलां की तें परत आमी जोडून घेवच्या खातीर सोम्या सांगता एक जव्या गीत आमी गावया. सोम्या, तूंच आमकां आदार, तुजे सोडून आमकां दुसरो कोण ना, दुसरो आदार. सोम्या निराधार आमी जावन आसतना तूं आमच्या सांगात येताय. आमी पातकान पडोन आसतना आमकां नितळ करताय. अपराधी म्हणून हेरांनी आमकां वलयता आसतना निरापराधी तूं आमकां करताय. कित्याक आमच्या खातीर जीव दिल्लो तूं, आमच्या खातीर आजुनूय जिवंत आसलो तूं, आमच्या खातीर जीव काण जावन आमकां येवकारिस्तांत मेळिल्लो तूं. तर सोम्याचें वर्तें नांव आमी वखणया. गीत आमी ताका गावया. सोमींच आमकां आपयता ताचे लागीं तेंच आपोणें आमी घेवया. जेजू मुझे दय आनी हांव ताचे दय, आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना हांव ताचे बिने.
आम्ही त्याच्यात आहे आणि म्हाका नाकाय फुडें आमकां उणे नासुम्या तूं आमच्या सगळ्यांत असताना जेजू म्हाका जाय आणि हांव ताका जाय ही म्हजी गरज जियेना हांव ताचे हांव जियो विणे शकचो ना तुजे विणे मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्टेको जीव दिलो मोग तुजो पुरो भुंय आकाशयो सोम्या भुंय आकाशयो मोगाजात पेटोन आसो सासार पासून उरो मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो आम्ही तुजे इश्ट म्हणतो आमकां आमच्या खातीर जीव दिलाय सोम्या तुवें भुंय सोम्या तसो पुरो खंयचेय केलें जाल्यार कितेंय जालें आमच्या काळजांत तो मोग पेटोन उरो सण पर्यंत तुजो मोग करून आमकां पावल कर सोम्या जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजें दायज तूं जावन आसा म्हजें कान आनी म्हजें त्राण म्हजें जिवनांत चलचें जाल्यार तुज्या त्या काणा वरवीं तुज्या त्राणा वरवीं सोम्या तूंच म्हाका पुरो दुसरो कोणूच म्हाका नाका सोम्या तुजें खंयचेची म्हाका गरज ना तूं आसतना तुवें म्हजें जिवन चलयत आसतना तूं म्हजें मेटा मुखारसून व्हरता आसतना म्हज्या जिवनांत तुजें आजारपण आसतना तुजें पवित्रपण म्हज्या थंय रुता करता आसतना तुजें उदेवासपण हांव सदांच जियेत आसतना सोम्या तूंच पुरो तूंच म्हजो राय जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजें दायज आनी म्हाका नाकाय उणे जेजू म्हजें कान आनी तोच म्हजें त्राण जियेना हांव ताचे विणे जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजें दायज आनी म्हाका नाकाय उणे जेजू म्हजें कान आनी तोच म्हजें त्राण जियेना हांव ताचे विणे मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्टेको जीव दिलो मोग तुजो पुरो भुंय आकाशयो सोम्या भुंय आकाशयो मोगाजात पेटोन आसो सासार पासून उरो मोग तुजो पुरो सोम्या मोग चड आनी चड मोग तुवें आमचो केलाय सोम्या आमी आज तेच व्हडल्या मोगान भरून तो आमकां आदार दी सोम्या तुजो मोग करूं आमकां जाय जेजू तुजो मोग करूं आमकां जाय जेजू तुज्या सगळ्यांत जीव आमकां जाय जेजू तुज्या सगळ्यांत एक जावंक आमकां जाय जेजू ओ जेजू तूंच म्हाका जाय आसो सासार पासून उरो जेजू म्हजे थंय आसा तर हांवें कशें आसा जाय
तूं म्हज्या थंय जियेता तर हांवें कशें जिये जाय जेचे आजारपण म्हजें थंय आसतना तेच्या जिन्साचें जिवन म्हजें जाय पवित्र मैपासी मोगाचें भावार्थचें बोरवेशेचें शांती समाधानाचें विधेय जावन हर एकल्या सांगता बऱ्या तरान जियोचें जें कितें हेरांनी म्हाका वायट करून चिंतलें जाल्यार हांवें तशें करचें न्हय जें कोण म्हज्या जिवनांत वायट करूंक उद्देशिता तर हांवें तशें करचें न्हय खंय द्वेश आसा गे थंय मोग उपसाशें कर San Francis Assis ताचेत मेटनिसल्लो संपाद्र पियो आपल्या जिवनात दर एकल्याक मोग दिवंक आशेतात मोगाचे आकते ते जातात समे सांगता एक जावन मोगच समे स्वताच्या काळजांत परसळून आसा आज तुका आनी म्हाका तस्सो मोग सोम्यान दिला सोम्या सांगता मोग करूंक आज आमी ह्या आराधना वेळार आमच्या सगळ्या राष्ट्राक सोम्याच्या हातान दिता सोम्याच्या हातान दिलें खंयचेय राष्ट्र वायटाक ताणें व्हेल्लें ना कित्याक ताका हेरांचें बरेंपण जाय एलीस जावं सुद्दां प्रचार जावची ती कामां हर एक सोम्याच्या इतिमितीन आसच्या सोम्याचे वतेन आदर त्या कामांनी ताणें सरोवच्याक त्या प्रमाणे वायट पयस सरोव जेवसाची कितें दावलात या बयत चलोंक तो पळयता की ती खंयचीय सलनांतल्या बरी सोमी आडकाळ घालून दी कशें सोमी येताना ताका परमयलें निकळ उठ त्या मनशांतूं भायर त्याच प्रमाणे एका वायट कामांत भायर येवंक परमोवन दितोस जेजू त्या सैतानाक एलीस जावं बऱ्या तरान जावच्याक हर एका भुरग्यांनी वचून वोट करच्याक त्या भुरग्यांक प्रेरीत कर त्या भुरग्यांचे काळीज आपले हक्कां कितें म्हण समजून घेवच्या खातीर खंय आसल्यार आपण भायर मोलादीक तरान तो वोट करूंक सोम्या हर एक लागी फावो कर कोणाच्या वत्ताय खातीर न्हय कोणाच्या आमिशांक बुलोवन न्हय तेचे बदलाक बऱ्या तरान आपले हक्कां समजून घेवन आपणें कितें करीत जाय म्हणल्यार आपली जबाबदारी समजून घेवन हर एका भुरग्याक प्रेरण जावं दी तस जेजू आपले हक्कां बऱ्या तरान सांबाळूं दुसरें आमी आयच्या दिसा ह्या आराधना वेळार समर्पीत करता चड आनी चड लोक आयच्या दिसांनी रेतेरीक वचून देवस्थानांत बगिता जावं ताचें जीवन परिवर्तन करूंक देव ताका पाव करून दी गेल्यार पावना मॅजीक पळोवंक वयचें न्हय तें कितें जाता काय म्हाका आपेता काय म्हूण पळोवंक वयचें न्हय आपोवचें तुवें सोम्या कोणेय न्ही कोणें आपेल्यार तें तात्कालीक तातूंत जायते भितरलो गूट आसता तुवें आपेलें जाल्यार केन्नाच तातूंत कांयच भितरलो गूट ना सिसांक तुवें आपयलें दरबाराक न्हय दौलतेक न्हय व्हडपणाक न्हय हे ह्या म्हज्या ससी घेया तुमचो कोरीस तुमच्या कांद्यार आनी म्हजो बाटलाव करा आज आमची मनां परिवर्तन जावच्याक आमची काळजां परिवर्तन जावचें आमचें जिवीत परिवर्तन जावच्याक जावं दी आमचे रेतेरो जावं दी आमची मागणी जावं दी आमची आराधना जावं दी आमचे इंटरसेसरी वरां म्हज्या नांवा खातीर आनी एकल्याच्या नांवा खातीर न्हय सोम्या असलें जीवन बदली करचें एक परती खुणां आमच्या जिवनांत आसा हर एकल्याच्या भुरग्याचें अंतस्करण खंयच्या तरेचें जिवन जियेचें म्हणून ताका जागे करून दी तिसरें जायतीं संभ्रमां आसात आमच्या कुटुंबांनी
जांगपूर हांगा तुमी आसात तुमच्या कुटुंबांनी, जांगपूर हांगा येवन आनी तांच्या कुटुंबांनी नानान तरेचे संभ्रम आसात. बऱ्या तरान ते चलो लोकांच्या देखी खातीर न्ही, तो कितें म्हणटा वो कितें म्हणटा ताचे बरें मजा जाय नाही. सुमेची पदवी आनी महिमा त्या कार्यांनी प्रगट जाय. हर एका संभ्रमान तुझें नांव वगळाप थंय जावंक जाय. तुज्या बापाची पदवी आनी महिमा ते परसळ अशें करच्या खातीर ते संभ्रम भोव मोगांत कुटुंबां एक जावचे, कुटुंबाक सांगात हाडचे, आमची संस्कृती बऱ्या तरान वाडावळ करची शिवाय असले पैसे वतोंक नाही. सम्या तसले एक जाणवाय आनी गिन्यान हर एका भुरग्याक दी. आमचे कार्य बरें जावं दी, संभ्रम बरें जावं दी, आपुरबायचें जावं दी, कुटुंबां एक करचें जावं दी, एकवटावचें जावं दी, आमकां एकामेकाक संतोश दिवचें जावं दी, आमकां एकामेकाक थोडो वेळ बरो संद्राप मेळलो एकामेका सांगात बऱ्यान करसून सो जावं दी. तूं कळीत आसा सम्या आमचे गरजो आमचे आटे विटे. हांगा येयल्यार एका भुरग्यांक तूं आपड सम्या. हांगा येयल्यार एका भुरग्यांच्या काळजांत तसले एक निस्वार्थी सेवा विधेय जावचे गूण आनी नितळ निर्मळ काळीज रस सम्या. आनी आमी सगळ्यांनी एक जावच्याक पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागून घेवया. पवित्र आत्मा आमच्या सांगत आसतना कांयच उणें पडना. सुम्या तुज्या हातान दिता येवचें आमी हांगा आसा करचे. जागरणाची रात मे 18 तारीखेर 9 वरां जावन मे 19 तारीख 16 म्हणसर दवरली ती पेंतेकोस्ताची जागरणाची रात अप्रभाची जावच्याक पवित्र आत्म्याची सगत दरवस्त मापान वचच्याक हर एका भुरग्या थंय नवें साव हाडच्याक कशें सिसा थंय नवें साव आयिल्लें गी धैर्य भरलें गी त्या प्रमाणे ह्या आमच्या बरसिंकुला कोपेलांत देविका रेतीर मंदिर सादर करची. ती जागरणाची रात मे 18 सांजेचे 9 वरां जावन मे 19 सकाळी 6 वरां पर्यंत आनी प्रत्येक तरान जावचे ते पेकोवणेचे आराधन सकाळी 5 पंत्यार 5 जावन 6 वरां म्हणसर जावचे त्या मिसाच्या बलिदानांत वर्त्या तरान पवित्र आत्म्याक सगळें वत्थोन देवोन म्हणल्यार बरें येवच्याक सम्या तुज्या लागीं मी मागता, परत मागता हांव. सम्या ही जागरणची रात सबात तेंपा उपरांत आमी हांगा दवरची. जायतीं वर्सां आमी हांगा ती दवरूं ना. ह्या वर्सा आमी दवरता आसतना हांगा हाडिल्ल्या हर एका भुरग्याक चडांत चड मापान जायत्या भुरग्यांक हांगा हाडून तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन जागी रावून बोवा परबाची पवित्र थेंपलां आमी जावच्याक आमकां तयार कर, आतांच तयार कर. आज जावन सुरू जावं दी आमचें तें पैन. आसा एकच म्हयनो, एका म्हयन्यान आमी बोवा परबाय तरान चड मागोवन ध्यान कर, उपास कर, बरें कामां करून आमचे सगळे काळीज आमचे जीवन सोम्याक समर्पीत करूंक आमी आयते जावया. सगळे आमी उबी रावया मोगाच्या भावन आनी भयणीनो. पवित्र आत्म्या सकत आमचें थंय वाडच्याक, पवित्र आत्म्याचें वर्तेपण आमचें थंय जावच्याक, पवित्र आत्मा सदांच आमच्या संगता जियोवच्याक, पवित्र आत्मा आमच्या वयर येवन आमकां आशिर्वादीत करून ताच्या वर्त्या पवित्र देण्यांनी ताच्या पवित्र फळांत आनी तशेंच वर्त्या पवित्र रूपकारांत कृपेची जर आमचे थंय देवई म्हणून आमी मागया. देवाच्या पवित्र आत्म्या माझे देवोनी
बाळपणान राजाच्या जीवनात निस्वार्थी सेवा देऊ सकत राजा मोग करून आमकां पाव घेवन सभ्या चरण सर्व वरून आमच्या बापाचो मोग मीठ नातलेलो मोग आमचेर देव देवाच्या पवित्र ज्ञान आमचेर देव आमकां एकवटांत जिवंक शिकाय देवाच्या पवित्र आणि आमकां सदांच समय पासच्या जिवान बगूंक पवित्र तो आमचे देवान सृष्टिकाय आमच्या जीवनाचे मूळ सावधी थाळाय आमच्या दोळ्यांनी आमच्या काळजांत रुमाळो दी दैविक कागोच्या सोदर आमकां दिले सगळे बरेपण आमी वखणटाव सम्या देवाच्या पवित्र आमचे देवान देवाच्या पवित्र आमचे देवान हालेलुया 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 जेजू हालेलुया 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 जेजू आमी तुजे भुरगे आमकां तूं जाय सोम्या सदांच आमकां तुज्या एकवटान जिवन शिकय सोम्या सरान सर बाबा तुजो मोग करो तुजे लागीं सरप आनी आमी एकामेकाच्या जिवनान बरेपण सांबाळूंक जाय जाल्यार सर करपा तेणी आमचे थंय वच सोम्या आमकां बरें नितळ निर्मळ कर सोम्या हालेलुया 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 सगळे आमी दिंबेर पडया सोम्याचे आशिर्वाद घेवंक आयती जावया सोम्या आमकां आपयता त्याच आशिर्वादाने बरो गो तो आमचे सांगता सदांच आसा तेंच बरेंपण आमी आतां वाखाणया Yedyahoda Sakramenta Sastrangaman Kuruya Purvilya Kya Rupa Bodla Novyuriti Adarya Salvorvecha Askat Vishwa Bhavatache Bol Divya Zashe Bapa Tashes Putra Ullasani Stutinza Podvi Mahima Sasna Sasna Yekastarya Nasita Tukay Dogaita Spita Samasami Navarta Amen. Bhagwan Padre Pio Bapa Prakash Burit Krista Sarkya Amche Pasot Mag Bapa Salcha Kami Dekin Tuja Asisiche Te Durbod Vate
विधेयपणाचो पर्व सोडलोय फ्रांसिस्का स्पिरितान जियेव सदा खुर्साचो कुरो सोडलोय भाग्यवान पाद्रे पियो बापा प्रकाश बरे क्रिस्ता सारक्या आमचे पासत माग बापा सजग आमी देखीन तुझ्या क्रिस्ताचे कस्ते कुडीर वावून देवाची ओळख दिली मागण्यान प्राचितान जेजूक वेगून शांतीचे हाते घालो भाग्यवान पाद्रे पियो बापा प्रकाश भरीत क्रिस्ता सारक्या आमचे पासत माग बापा सजग आमी देखीन तुझ्या संपियो आमा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर देवा तुवें कपजीन याजाक संपाद्र पियो तुझ्या पुताच्या तुझ्या कश्ट विशिश्ट तरान वांटेली जावचे वर्तें भाग पाव केलें ताच्या विनंत्यान कितें वत्र करून मागता हे करपा दाय कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी ताच्या जिवानपणाच्या महिमेन पावची करपा तूं आमकां पाव कर महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां मागा आनी तुमी घेतल्या सदां आनी तुमकां मेळटलें बडे आनी तुमकां उक्तें जातलें आपले हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां तें म्हाका मेळचें कर प्रत्येक तरान फ्रांसिसाचे पासत आमी मागया ज्या तकल्यांत आसली ती दूख ताच्या तकल्यांत आसली ते इराराई सगळी वचोन दी कितें उणेपण आसा म्हण धाकट्यान सांगलां तें सगळें जेजूच्या आमली रगत बर्तिकन दिवं दी त्याच प्रमाणे कॅन्सर पिडेन वळवळच्या जायते पिडे आसता खातीर आमी मागया सेलिना एफ्रोजिन रोजलिन फ्रांसीस रोनाल्ड ह्या भुरग्यां पासत आमी मागया तांची डोनाल्ड तांची कॅन्सर पिडा बऱ्या तरान गुण जावच्या समी ताका आदार दिवं दी एका दोळा ताणें ते कश्ट सोसूंक जायत वयतर ताका जाय जाली सोंसणीकाय आनी बुजवण तत्समी दिवं दी म्हण आमी मागया आमच्या बाबा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवन तुजे कुशीन सर्गा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर केल्या हांव बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार अमान मरे कृपे मरेले समजे सांगता आसरे आमता तूं सदैव सदैव पाळ तुज्या कुशीन जेजो भगवंती मरिये देवाचे माया आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र काळजात तुजे रावपाक येता हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो आपले बापा कडेन तुज्या नांवे मागता तें म्हाका फावो कर प्रत्येक तरां प्रिन्सन आनी रितेश दोगां तरणाट्यां खातीर आमी मागता तांणी आवय बापायक काळजां जियोवच्या खातीर तांचे वडिलां विनंती करून आसात युजीन शुगर थायरॉयड किडनी ब्लॉक इटरस ऑपरेशन सगळे ऑपरेशनांत आनी तिच्या पिडेंत तिका जाय ते बरी भलायकी दिवच्या आदी मागोन आसा जोझफ कॅन्सर पिडे जावन गुण जावच्याक मागोन आसा अरुण एडन लेडविन घर बांदूंक आनी 8 आनाक आसली ADHD बऱ्या तरान नॉर्मल येवच्या खातीर तशेंच आनी दोगां भुरग्यां पासून आमी मागता जोनस चेडन टिफानी जोस्ना
ह्या भुरग्या खातीर आमी मागता आसतना सोम्याचें वर्तेपण तें जावं दी. चड आनी चड मापान सोमी ताका आदार दिवं दी. ताच्या जिवनांत पाद्री पेवचे वर्ते अजापा जावन म्हण मागीर आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज केव्हा तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या हांव बुक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान मरे कृपया मरले समजे संगत आश्रय आम तातून सदैव सदैव पळ तुजे कुशेंचे जो भगवंती मरिये देवाचे माया आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक स्वादी तो स्वता सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजात तुजे राव ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संसार सरात पूण म्हजे उतरां सरशिना आतां हांवें मागचें तें म्हाका लागतलें म्हण खंडीत बरवचो म्हाका आसा. 5 जाणां तरणाट्यांक दुबईंत बरें काम मेळचे खातीर राखोन आसात. जायते तेंपां राखोन आसात. सोम्या तूं आमकां केदाळे ना म्हणा नाय. आमची सेवा तूं पळयताय, आमचें बरेंपण पळयता, आमचें बरें मन पळयता. आमी राखोन आसा हांव सोम्या बरीं कामां ताका दी. युके वचूंक एका भुरग्यान सगळे तेजी तयारी केली जावन आसा. बेगीन पासपोर्ट येवन तेजी रजा बेगीन संपोवन ताणें फाटीं युकेंत बरें काम मेळचे खातीर तें काम ताका मेळिल्लें बऱ्या तरान ताणें सांबाळचे खातीर ताका जाय जाल्यार करपा तसो समय ताचेर वचून दी म्हण आमी मागया. भायल्या गांव वचूंक आयती जाल्यार जायत्या भुरग्यां पासत आमी मागया. तांकां देवाचे आशिर्वाद आमी मागया. बंद जाल्ली आमची थोडी स्कीम आसा ती बऱ्या तरान सांपोवच्याक. नाना तरांचे पयशे आमचे ब्लॉक जाल्यार नाना तरांचे स्किमा थोडी बुडल्यान म्हण जाल्यान सोम्या एका रिती वाट तूं उक्ती करतालोय कित्याक तुका सद्य म्हळ्यार कांयच ना. तें सगळें करून दिवचें तुजे लागीं हांवें मागता हांव. जायत्या जाणांच्या घरांत समस्या आसात. तरेंची घरां जागो इकोन वचोंक आसलो तो वचोना. एकामेकाक समाधान ना. आज आमी क्रिस्तंभ नांवा खातीर मात्र शिवाय एक पोट आमच्या थंय ना तसलो माया मोग पळोवंक दिसना. सांग बरें एका रितीर आमी आज सांपडले. हांव तसले सगळे विदोळे आमच्या थंय कान उडय सोम्या म्हूण आमी मागता आसतना सियोना म्हळ्यार एका भुरग्या पासत आमी मागया. जायते कश्ट जाता ते मानसीक असमतोलाना देखून ताच्या वैविनीता खातीर आज आमी मागया. मळ्या ताचे थंय आयिल्ले एंग्जायटी उणी जावचे खातीर मागया. चोविटाचें डिप्रेशन संपोवन तरान वचोन ताचें जीवन बऱ्या तरान जावन ताका बरी फुडार मेळचे खातीर मागया. क्रिस्टल हाका एक बरो जिनेस सांगाती मेळचे खातीर तें जायत्या तेंपां जावन मागोन आसा. भायल्या गांवांत गेल्लीं भुरगीं थोड्यांक काम मेळोना. इंटरव्यू जाता परतन ताका आपेनात. बरीं कामां आसले भुरग्यांक फावो कर. तांचे हांव बापायचे मागणें आयक. आमचे मागणें आयक सोम्या आनी पाद्र पियो तांचे सांगात तूं रावून ताका जायतें बरेंपण दी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजे राज आमकां तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या हांव बुक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान मरे कृपया मरले समजे संगत आश्रय आम तातून सदैव सदैव पळ तुजे कुशेंचे जो भगवंती मरिये देवाचे माया आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक स्वादी तो स्वता सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजात तुजें नांव पतयता. ये जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक कस्तातला तें दयाकेन सरावचें तुका साध्य. आमचे निर्भागी पत्क्यांचेर तुजी काकूळ दाखय. तुजी आनी आमची मोवाळ आवय मरियेच्या दुखेस्त आनी दुलारी काळजा मारिफात आमचे लागीं मागची करपा तूं आमकां लाभय. नमारणी एका कोतीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृत आणि भरोशा तुका अंगला मरता आमी परदेशीचे बळका या तुकाच्या कोणात आसता. अस्कार उस्कार सोड आम तुका रुदान करता. तर तो आमच्या सकाळी येते तुझे काकुतीचे दोळे आमचे परते आणि परदेश उपरांत तुझे गोष्टी सदैव पाळी जो आमकां दाखय. हे दळी हे मगळी हे दोळे बी ओंकार मरे समजुजे जीवच्या पस्क्या बापा आमा पसोद विनंती कर. संपियो आमा पसोद विनंती कर. संपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा पसोद विनंती कर. संपियो हांव बापाय कलतो जावन जियेल्या आमा पसोद विनंती कर. संपियो कष्टान वरान तिरासान सांबाळल्या आमा पसोद विनंती कर. संपियो फ्रांसियासीच्या पाटलाव दरा आमा पसोद विनंती संपियो कर. कपजीन वर्दीच्या अलंकारा आमा पसोद विनंती कर. संपियो सुमेच्या पाशावाच्या गायने नटयलेल्या आमा पसोद विनंती कर. संपियो करीत जाते भक्तीन भरलेल्या आमा पसोद विनंती कर.
संप्य कर हुकुमसाच्या सक्रामेंता मुखान बापाचे काको दाखयल्या आम्हा पासोद विनंती कर संप्य विधेयपणाच्या आदर्श आम्हा पासोद विनंती संप्य कर मग्नान तिरसान सांभाळल्या आम्हा पासोद विनंती संप्य कर तुझ्या शांतीपणान कलतो जाल्ल्या आम्हा पासोद विनंती संप्य कर सौर या जगा आदर्श जाल्ल्या आम्हा पासोद विनंती संप्य कर आत्म्याच्या बचावकती वावरवल्या आम्हा पासोद विनंती संप्य कर पिढेस भलायकेच्या दायजा आम्हा पासोद विनंती संप्य कर गरजे होता तक्षण पावच्या आम्हा पासोद विनंती कर संप्य तुका उलो मारतल्यांच्या बरोवशा आम्हा पासोद विनंती संप्य कर आम्हा समेत संजादारा आम्हा पासोद विनंती कर संप्य आम्हा पासत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावो जावचे हे खातीर देवा तुझ्या सेवकात संप्य समर्पित जिणेच्या पोणे देऊ वेद करपे देण्याने भरला आणि भगवान प्रांचे आसीच्या शेतान क्रिस्त या जगजान मागलोय त्याच्या मागण्या आणि पणावर आम्ही आमका पावस झाल्या बेसांती रचणे रावून क्रिस्ता सक्सेस जाऊन ची आमका तुझ्या कृपे देण्या बर म्हणून आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमका आशीर्वाद देव आणि तुमका सांभाळो आमेन सर्वेस्पर आपलो मुखबळाचा प्रकाश तुमचेर पांको आणि तुमची दया करो आमेन सर्वेस्पर तुम्ही संप्योचेर दोरली भक्त मानून घेऊ आणि तुमची मागणी पळादे करो आमेन आणि सर पदवे दादे बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन मंदिरांच्या भीतर सरून गाता तुझी महिमा नावाडता कीर्त तुझी आयच्या दिसा म्हणून alleluia 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 पांकला प्रकाश पृथ्वीर देवासो सूर्यो तो आमच्या जीवनासो मोगासो स्पिरिट काळजान भरला सोमी आमचे मोदे येऊन रावला मंदिरांत तुझ्या भितर सरून गाता तुझी महिमा नावाडता कीर्त तुझी आयच्या दिसा म्हणून alleluia 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 मुगेच्या बाबेने बापर बायसो स्वागत तुमका मिसच्या बलिदानाक संपादनेच्या आवडत्या देवस्पणान बरोवन मिसचे बलिदान माया मोगान आम्ही आज देव मुखार समर्पण हांगा हजर आसाव ते सवाया बरे आसात संपादने अर्घा जावन प्लेवे आणि कुटुंब अर्घा बलिदान संजन माटीस अर्घा बलिदान विनोद प्रेसिल्ला वीर सिक्वेरा कुटुंबाच्या सर आत्म्यापासून विनोद सिक्वेरा सर बरेपण लाभल्या खातीर अर्घा दिता सिसिलिया पिरेरा अर्घा बलिदान नवीन डी पावला आणि कुटुंब एलियस पिरेराच्या आत्मगती शांती प्रिया पिरेरा बर्थडे ऑफ मेरी लोबो हे मिस अर्घा बलिदान दिता शांती प्रिया पिरेरा सर आमच्या ते संगती मागता आसतना आज व्हरतो संतोष आमकां आमच्या संगत आसात मानादीक बाप रॉयस्टन ते टर्की मिसावांत मिसांव काम करना आसा जायते टर्की तुमकां कळीत आसा भुंयकांपा वेळार जायते आकला साकांत आसलो त्या वेळार सयत अपुरबाय तरान सेवा दिवन आसले आमचे चॅप्टर ऑफ मॅथ्साक ते आयिल्ले आमचेर मोग दवरून आज आमचे संगत ते आसात मिसेचे बलिदान भेटोवंक तांकां तुमच्या सर्वांच्या नांवी भोव अपुरबायचो स्वागत हांव मागतां बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या समे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग
आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी परत एका कुटुंबा भाशेन ह्या पवित्र तेंपलांत जमल्या. देवाक अर्गां पाठोवंक, देवाक होगलाप दिवंक आमी एका कुटुंबा भाशेन जमल्या आसता. देव आमचो जिविताचो उंडो जावन आसा. जेजू आमचो खरो जिविताचो उंडो जावन आसा आनी आमी सडावत पात येता. थोडे फावटी आमच्या उण्या भावार्थ्यान जावंक पुरो ह्या खऱ्या काळजान आमी जेजूक सेवंक ना जावंक पुरो. ह्या ही सर घडीत आमच्या मोतीक आमी मोतीक उडास करुया आनी ह्या पवित्र एवकरिस्tia बलिदानाक बऱ्या रितीन फावते रितीन वांटो घेवच्या खातीर आयती जावया. हांव पातकी पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान तुसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवन सदांच संवकार मरयेक देवपुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर. सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, तुझ्या दैवीक कृपेन तुझ्या याजका सांपियोग तुझ्या पुताच्या पाशवाच्या गायांनी नेटोवन ताच्या कुर्साच्या मिस्तेरान भागीदार केलोय. अशें ताच्या मिसावाद्वारे तुझ्या अगणित मोगाची दयामया आमकां उगडापी केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशवांत एकवटून रावूंक आनी संतोषान ताचे महिमेंत वांटली जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सम्या तुझ्या पुता जेजू वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी धर्मदूत सोडून हेर समेस्त भावार्थी जुदेया आनी सामारिया प्रांतांत शिंपडले. थोड्या भक्तिवंत मनशांनी स्तेफनाक मातयेक पायलो आनी ताचे पासत व्हड विळाप केलो. पूण सावल पवी सभेची दसवाट करूंक वावुरतलो. घरान घर भितर सरन दादल्यांक तशें स्त्रियांक भायर ओन हाडन तांकां तो बंदेसळांत घालतलो. पूण शिंपडले भावार्थी सगळ्यांनी बरी कोबार परगट करीत गेले. अशें फिलीप समारिया शहराक गेलो आनी थंय क्रिस्ताक परगटूंक लागलो. ताची शिकवण आयकून आनी ताणें केल्ली असर्या पळोवन फिलिपाच्या संदेशाक लोकां जम्यांनी एक मनान गमन दिलें. देवसार लागल्या सबार तावन अशुद्ध आत्मे किकरेट्यो मारून भायर वेतले. जायते आर मारले आनी पांगळे गूण जाले. ह्या पासत तें शहर व्हडा संतोशान आसलें. देवाचें उतरें. व्हड उपकार.
भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. ताची महिमा गीता गायनानी वर्णिया. ताची कीर्त गाजया. देवाक सांगा कितली विचित्र तुझी कर्तुवा. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. सगळी पृथ्वी तुझे मुखार सर पडता. तुझी वाखाणी करता. तुझ्या नावाची गीत गायता. ये आणि देवाची कर्तुवा पळया. मनशामध्ये आमकां तटा करता तसली ताची कामां. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. दर्यो ताणे सुखी दर जाता पर्यंत सुकयलो. सुकलेल्या हाळवंतल्या लोक पाय भिजनासतना उतारलो. या पासून आमी ताचे उदेशीन आनंद पावया. तो आपले पदवेन सदांच राजवट चलयता. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पुताक सत्मंतेल्या प्रती एकल्याक सासणीक जिवीत मेळटा. हांवच ताका निमाण्या दिसा जिवान करून उठयतलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. समजो प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ अर्थ. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून लोकांक असें सांगलें, हांवूच तो जिवीत असो उंडो. म्हजे ससी येता तो केदींच बुकेवचो ना. म्हाका सतमंता तो केदींच ताणेवचो ना. पूण हांवें तुमकां असें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी तुमी म्हाका सतमानिनात. बापान म्हज्या हातीन गेले सगळे म्हजे ससी येताले आनी म्हजे ससी येतल्याक हांव केदींच पयस करीचो ना. कित्याक हांव सर्गेंत हांव देंवोन आयला म्हजी खुशी करूंक न्हय, बगार म्हाका धाडल्याची खुशी करूंक. आनी म्हाका धाडल्याची खुशी ही ताणें म्हज्या हातीन दिल्ल्यान एकल्याक सयत हांवें होगडायनाय. बगार निमाणे दिसा तांकां हांवें जिवांत उठयचें म्हण. पुता देखतेला आनी सत्मंतेला प्रती एकल्या सस्नीक जिवीत मेळचे. हेच म्हज्या बापाची खुशी. हांवें तांकां निमाणे दिसा जिवांत उठयतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो,
मिसच्या बलिदानांत आमी भागीदार जाता आणि ते मिसच्या बलिदानांत भागीदार जाल्ले आमी सोमेचे मांस आनी रगत स्वीकार करता आणि त्याच सोम्याचेर आमची पातयणी हो आमकां नवें जिवीत दिता. ही पातयणी आमी घेवन ताका सत्मानून म्हणल्या बरी वर्त्या मोगान आनी बावटान ते जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवता आणि त्या देखून जेजू म्हणटा हांव जावन आसा जिविताचो उंडो आणि तो जिविताचो उंडो जावन आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत आमच्या जिवांत येता आसतना आमच्या थंय नवें बदलावण जावंक जाय. ह्या खातीर आमी आमची काळजां मनां नितळ करचे कुमसारीच्या सक्रामेंतांत. आदल्या काळार तुमी पळयलें जाल्यार आमची मालगाडी एक ल्हान चूक केली, एका दोळेक पटी मारली. ह्या मिसाक वचोनात त्या दुसऱ्या मिसाच्या बलिदानांत ती भागीदार जाता आसतना कुमगार घेवंक नार घाताली, मात्र न्ही पाद्रा लागीं वचोन पयलें कुमसार जाताली. कित्याक आपण पातकांत आसतना त्या क्रिस्ताक आमी सेवले जाल्यार आमी दोशी जाता आणि आमचे थंय कितेंच बरेंपण येना म्हणून ताच्या मोतींत कडक तरान ताणें समजून घेतिल्लें जावन आसा. क्रमेण आज आमी आमच्या जिवनांत जियेत आसतना थोडे फुडें आमचे थंय एका तरेची लॅक्सिटी आयल्या, आमी कसलेय सोम्या स्विकार केल्या जाता. त्या देखून आमचे थंय जायतें बरेंपण जायना, आमचें जिवन बदली जायना, आमी पवित्र जायना, आमी देवासपणान बरे ना आनी आमचे थंय तसलो मोग आनी मायपास उमाळोन येना. फकत आमी कितली मिसां जाल्यार वेता पूण आमचे थंय तसलें एक बदलावण जायना आसा रावंक. कारण एक आमकां सवयर पडला, दुसरें आमचें काळीज, आमचें मन, आमचें जिवीत नितळ निर्मळ ना आनी तिसरें आमकां तसलें उरपा ना. तो पवित्र सक्रामेंत तो जेजू ताका हांवें वर्त्या दारान स्विकार करी जाय. समजू आमारे वियाने म्हणा लागलो म्हाका खंयच्या गांवांत गेल्यार इवडना, म्हाका एक जेजूचें वर्तें कोपेल आनी पवित्र सक्रामेंत आसल्यार पुरो. तो आसल्यार हांव ताचे सांगता दीस काडूंक शकतलो, दुसरे खंयच्याची म्हाका गरज ना. त्याच प्रमाणे पाद्र पियो म्हणा लागलो त्या सोम्याच्या वर्त्या जिवनांत हांव भागीदार जाता आसतना सूर्यो आनी सनरेम उदेनांतल्यार हांव जियोंक शकतलो, पूण मिसाच्या बलिदानांत त्या क्रिस्ताक हांव स्विकार करिना तर म्हजे थंय तसली सात्वीक सकत आसची ना. मात्र न्ही हांव म्हजें जिवन संतोष भरीत तरान जियोंक शकचो ना. आज आमी पयल्या वचपांत पळयलें जाल्यार थंय सिसांनी वचून जेवसार धांवडयले, मात्र न्ही थंय आसल्या जायत्या आंगल्या पांगल्यांक बरें केलें आनी तो सगळो गांव संतोशान भरलो. आनी तसलो संतोष भरूंक कारण इतलेंच त्या मनशा द्वारी ह्या सिसा द्वारी थंय आसलेल्या लोकांक पवित्रपण लाभलें. केन्ना पवित्रपण लाभता तेदला खरो संतोष आमच्या थंय आसता. आमच्या संवसाच्या लौकीक संगतेनी जायते मेतेरपण करूंक मन येना, एक मात्र न्ही आनी कोणी कितें सांगलें जाल्यार तें गण्य करीत म्हणा. कित्याक पवित्रतेंत आसतना लौकीक संवसारांत आसल्या मनशांनी निंदा करची, ह्या अपमान करचे, ह्या नाका जाल्यार अपराध म्हणचे देवच बी जावन आसा. तेंचे अशी सांग मेळिल्ले, ताचे गण्य करीन आसा मुखार गेले, क्रिस्ता परगटोवंक लागले, क्रिस्ताची कामां करूंक लागले, जेवसा लागल्यान सुटोवंक लागले, थोड्यांची पिडा ताणें गूण करूंक लागले आनी तो शहर संतोशान भरले. आज म्हाका भावन आनी भयणीनो, तुज्या आनी म्हज्या जिवनांत तस करो उंडो, जिविताचो उंडो क्रिस्त आमी सेवता. दरवास्त मापान आमचे थंय तो संतोष बरोवन येवंक जाय, ती सगत उमाळोवन येवंक जाय, तसलें शांती समाधान आमचे थंय आमी रचूंक जाय. तेन्ना हर एकलोय त्याच प्रमाणे जियोंक शकतलो आनी देवाचें पवित्रपण त्याच जेजू द्वारे आमी भोगूंक शकतले. आमेन. Devundo somnia Devan
तुझी भुरगी घेऊन सोम्या घेवाय तुझे सती तुझे संगी आज भेटताव काणीक पवी गोवाहुनो वायनाची कास जिणी आमची करू पवी जावूस वाड आमचो सोम्या काणी घेवनी घेवून सोम्या घेवाय म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घे. बापा तुझ्या सेवका सा पियोच्या उगडास काडून आमी ही दानां तुका भेटयताव ती तूं मानून घे आनी तुजे महिमे खातीर आमी भेटोवचें हें बलिदान आमकां ससणाच्या जिविताक व्हरून पावो हे आमी मागताव आमच्या सम्या जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी थी सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळांनी सर थंय तुजे जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या सांता भक्तां सवें तुका महिमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्या ध्यानाचो मुकुट तुज्या भक्तां सा पियोच्या जिणे द्वारे तूं आमकां एक आदर्श दिताय. ताच्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय. तुजे कृपेच्या मजतीन आमकां तूं तुज्या भाव भयणी थंय एकवटायताय. अशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावंक ताचे महिमेंत आमकां वांटो मेळटा. देखून सगळ्या देवदूतांनी सांता भक्तां सांगाती विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें कीर्तन एकाच थाळ्यान गायताव. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. वंसर्गी तुका जय वंसर्गी तुका जय वंसर्गी तुका जय 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 वंसर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय वंसर्गी तुका जय 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 वंसर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर्म आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरून ससंगव्याच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें
तुम्ही समेस घेयात आणि हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणे कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वावरतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सो गुड परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही प्रगटा. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या बग्यान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा, सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्ल्या समेस्तान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दाय कर म्हण आमी मागता. प्रत्येक तरान जल्म दिवसाचें करच्या बरी खा तुझ्या वर्त्या आदारान बरी भलायकी तिका दी. तुझ्या वर्त्या आशिर्वादाचो शिवर तिचे वय जावं दी. ओंकार मरे देवाच्या माये सांगाती बग्यान दत ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर आसीस सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सजनाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे केल्ल्यां बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सोरेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गेचे बागांनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवत्गी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेते आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचेय सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या काळजान म्हज्या राखून आसा येण्या तुज्या ये वेगये जेजूराया स्वागत करता तुका जशें फुलोन येवचें साळ सूर्या कुशीन घुमता तशें सोम्या मोने मोजे तुकाच तें लालयता ये सोम्या काळजान म्हज्या राखून आसा येण्यान तुज्या ये वेगये जेजूराया स्वागत करता तुका तशें आसकत जिहो म्हजो मोगान तुज्या सोबता ये सोम्या काळजान म्हज्या राखून आसा येण्यान तुज्या ये वेगये जेजूराया स्वागत करता तुका. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगळा बापा सस्नीक जिविताच्या खानान तुवें आमकां दादोशी केलाय. सापियोच्या आदर्श आमी घेवंक आनी आमचे निस्वार्थी सेवेद्वारे आमी तुका महिमा दिवंक आनी आमच्या भाव भयणीचे सेवेन जीवन सारूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दीव आनी सांबाळो. आमेन. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकव आनी तुमची दया करो. आमेन. सर्वेस्पर तुमी सापियोचेर दवरली भक्त मांडून घेवन तुमची मागणी फळादीक करो. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. पवित्र भाव भयणीनो बोवा प्रभाई थरान मिसचे बलिदान भेटून आमच्या खातीर मागिल्ल्या मानादीक बाप रॉयस्टन हांच्या खातीर हांकां आमी आभार मानता. तुमच्या सर्वांच्या नांवे हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी टर्की मिसावांत तांकां व्हरतो सहकार आमी बसयता. आमचे मागणे सदांच तुमचे सांगात आसा बापानो. फादर चावार तुमकां जायत्यांना वळख आसा. तांचे सांगाता ते गेल्ले आनी आज बोवा प्रभाची सेवा ते टार्के मिसांव टफेस्ट मिसांव आनी त्या गांवांत ते दिवन आसात. तर देवाची क्रिस्ताची सुवार्ता वर्त्या तरान ते प्रगट करून आसात. तुमकां एका तरान शबासकी आनी एका तरान सदांच तुमच्या मिसावांत जैत आमी मागोवन मागण्याचो सहकार तुमकां आमी आशेता आनी देव सदांच तुमकां सांबाळून दी म्हूण आमी मागता. थँक्यू फादर रॉयस्टन. तेच प्रमाणे मोगाचे न्हू तुमी हांगा आसात. तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आभार मानता. हर एका बुधवारा दीस
ते संपादपीच्या देवस्थानांत भगिता जातात चढण चढ पान संपादपीच्या वरत्या मजातीन आणि विनवणेन आमचे जायते कार्यां जायते पिढा कोण जाल्ली आसा जायते कार्यां संपूर्ण पावल्ली आसात तो आमकां आदार दिवन दी आनी तुमच्या बऱ्या मनाक तुमकां सदांच तो सांबाळून दी सोम्याच्या नावे आमचो आधार ताणे रचला स्वर्ग आनी संवसार सोम्या दयान आयक आमचे मागणे आनी आमची बोब तुजेशी पावोन दी सर्वेस्पर तुमचे इसोवे आसो तुमचे सवे आसो मोगळा बापा आमचे तुवें संपियोच्या विनवणेन वतले सरकुरपे देण्यापासून आमी तुका आर्गां दिता जर वस्तू तुजे जावप जाता आनी मनशां दोस करतात तर ह्या वेळा आमी मागता हांगा सरले उण्याचे तुजे सुभाम आशिर्वादा गाव हे उणे स्वीकार करतले आमकां बरे भलायकी गटा आनी पशाण मेळो आनी जर आमचे पिडाशिरा कोण जावं हे मागणे आमी भोवतेर बाबडटान संपेच्या विणेन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे आमेन. तेलाची मागोवणी आसतली 2 लायनीर आमी येवचे मोगाळ सांता पियो बाबा मोज्या सौम्यान म्हाका दिल्या उपकार तुजो हांव आठयता म्हाजो देव तुज्या पातिका गायिल्ल्या काळजाच्या तो वयजा दुर्बोळ्या बावणाच्या दायजा दैवी प्रकाशाच्या येसंद्रा नमान तुका पियो बापा गायिल्ल्या काळजाच्या तू वयजा दुर्बोळ्या बावणाच्या दायजा दैवी प्रकाशाच्या येसंद्रा नमान तुका पियो बापा प्राचिताचो संस्कार दिवन लाखो लोकांक बचाव केलोय क्रिस्ताचे गाय कुडीर घेवन आल्ताराच्या मानाक पावलोय गायिल्ल्या काळजाच्या तो वयजा दुर्बोळ्या बावणाच्या दायजा दैवी प्रकाशाच्या येसंद्रा नमान तुका पियो बापा मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मरे आशीर्वाद दिव आमकां Padre Pio, आम्हा बसोत विनंती कर भगवंत कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.